हॉट मिक्सिंगांक हाजीर आहा आमचे डेप्युटी सरपंच इज आउट ऑफ स्टेशन. हो डिमांड आसलो सगळ्या लोकांचो की जे रोड आमी खणले केबल घालपाक आनी वॉटर पायपलायन घालपाक ती सगळे रिपेर जावचे. आमी सालिगांवसून रिपेर करीत येयल्ले आहा आनी तेजेर डबल कोट हॉट मिक्स घातलेलो. अप टू नागवा येयला, नागवा टू आरपोरा इट इज गोईंग अप टू बादे, आसागांव एंड अंजुना. हे काम थिंगा चालू आहा. भितरले रोड जे केबल्स उरलेले इनकम्प्लीट ते आमी घातलेले आहा आनी तितून हे हॉट मिक्सिंग आयज स्टार्ट जाता टू सी दॅट ऑल दीज रोड्स गेट अ स्मूथ. आदी कशें आसले सुसुईत म्हणटा पळय ते, पूण तितून आमी स्पीड ब्रेकर्स जे आहा खंय खंय सारके स्पीड ब्रेकर काबार जाल्ले आहा ते आमी रिपेर करतले. जे कम्युटर्स आमचे लोकल्स आनी ट्युरिस्ट should have a good roads in the coastal belt म्हणून ही आमचे प्रयत्न चालू आहा की सगळे रोड बरे जावचे. म्हापसा अप टू कलंगूट, कांदोली एंड अप टू ताज आमी जी प्रॉमिस केल्ली फुटपाथ लोक चलोन वचोंक शकतले फुटपाथा वयरसून तें काम चालू आहा. म्हादेका खंय खंय फुटपाथ इनकम्प्लीट आसली ती आमी कंप्लीट करता. फुटपाथ रेजिंगाचें काम चालू आहा. कांदोली ताज्या फुडल्यान जी फुटपाथ थोडी इनकम्प्लीट आहा ती आतां ह्या दिसांनी काम सुरवात जावपाचें आहा. हे सगळे अरावंड 40 crores काम जे सँक्शन जाल्ले आहा वेगवेगळे कडेन, म्हणजे रायट फ्रॉम सालिगांव अप टू कलंगूट टू नागवा, आरपोरा एंड आसागांव अप टू अंजुना हे मेन रोडाचे 40 crores काम सुरवात जाल्ले आहा. तितून मोदेकात एक इंटरनल रोड्स आहात ते वेगळे अरावंड 8 crores काम आयज सुरवात जाता. 4.5 kilometers ऑफ हॉट मिक्स विल बी डन एंड ऑल लायक माइंडेड पीपल ऑफ कलंगूट पंचायत मेंबर्स should take interest to see that all these roads are completed and parking ह्या रोडार जावचे न्हू. म्हणजे पार्किंगान कोणे गाडयो घालून दवरल्या, कोणे आदल्यो गाडयो हाडून दवरल्या आनी त्यो उबारूंक जायना. ते with the help of traffic cell and panchayat we will lift it up and take it near cattle pond. कित्याक त्या जाग्यार हॉट मिक्स पडपाक जाय. सो लोकांनी सगळ्यांनी कॉपरेट करचें आनी हे हॉट मिक्सिंगाचें काम फुडें व्हरचें.